नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। मारण फोगाचे गडगडाटान गणपती पावलो घरांनी, सगळेकडेन आरतींचो गजर, घराघरांनी तरेतरेचे जिनस, गोडशी फळभाज्यो, पावसाचो नेट, फोगाचोय गडगड, पळयात चवथ। तळेवाडे धारगळी डबल मर्डर, एकटे रावपी जाणटे जोडप्याचो कोयत्यान खापून खून कोणे आनी कित्याक केलो अजून कळना, पुलिसांचो तपास सुरू। दीपक ढवळीकार अलिना साल्ढानाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाची शक्यताय, बीजेपी फुडाऱ्यांचे एकमत, सुदिनाचे पीडब्ल्यूडी येरादारी खाते वचपाक शकता, युतीची धडगत ना। पावस कमी पडिल्ल्यान न्हयांनी जाय तशें भरूंक ना उदक, गणपती विसर्जना वेळार त्रास जावपाची शक्यताय, पोरू भशेन गणपतीच्यो मुर्त्यो न्हंयचे देगेर येवपाचो गोंयकारांक भय। आनी एफसी गोवा आड अंजमान क्लब फ्रेंडली मॅच 1-1 बादाबाद, दुबय जाल्ल्यो तिनांतल्यो 2 फ्रेंडली मॅची ड्रॉ, 1 मॅच जिखले, आनीक 2 मॅची 19-20 सप्टेंबराक। खबरो विस्तारान। मारण आनी फोगाचे गडगडाटान गणपती बिरेस्तारा सकाळी घराघरांनी पावलो। कांय जाणांगेर तो 1.5, कांय जाणांगेर 5 दीस रावपाचो। मात सार्वजनीक गणपती धरल्यार गोंयभर सगळ्याक फुडले 11 दीस आरतींचो गजर आनी फोगाचो धुवर, घराघरांनी तरेतरेचे जिनस, गोडशी आनी फळभाज्यांची हिरवळ। बिरेस्तार शुक्रार चवथ आयिल्ल्यान सर्व्हिसवाल्यांक शेनवार आयतार धरून 1.5 दिसांचे चवथीचो 4 दीस हॉलिडे मोड, पळयात चवथ। गोंयकारांची सगळ्यात व्हडली परब म्हणल्यार चवथ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश म्हणल्यार चवथ। गोंयभर सुमार 80,000 घरांनी बिरेस्तारा गणपती बसयल्यात, माटोळी सजयल्या, गोडशांची ताटा भरल्यात, फोगाचो वास आशी कुशीक भरला, फुलांचो परमळ फाकला, आरतींचो गजर सुरू जाला। चवथ ही फक्त धर्मीक परब न्हय, तिका तितलेच व्हड सामाजिक महत्व आसा। काम वा व्यवसायाच्या निमतान गावांतल्यान येवन शारांत स्थायीक जाल्लो गोंयकार परत आपल्या मूळ घरा वता। वर्सांतल्यान एक फावट तरी सगळ्या इश्टांक आनी गांवच्या लोकांक मेळप जाता, सगळे एकठांय येतात। बिरेस्तार शुक्रार चवथ आयिल्ल्यान सर्व्हिसवाल्यांक शेनवार आयतार धरून 1.5 दिसांचे चवथीचो 4 दीस हॉलिडे मोड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
धारगळचो तळेवाडो डबल मर्डरान हल्लो. मूळ बस्तोडेचो रेजिनाल्ड गुदिनो आनी ताची घरकान्न जेसी गुदिनो धारगळे रावताली. तांचो मध्यान राती खून जालो. बिरेस्तारा सकाळी दूधकार थंय पावलो तेन्ना लोकांक खून जाल्ल्याचें कळ्ळें. पुलिसांक म्हायती मेळटाच पीआय गार्डान थंय वचून पंचनामो केलो. डीआयजी रंगनाथन आनी एसपी उमेश गांवकारान धारगळे वचून पळोवणी केली. पिडितांचो एक पूत भायर आसता. घडणुके वेळार घोव बायल दोगांच घरांत आशिल्ली. अजून खून कित्याक ताचो सुगाव पुलिशेक लागना. तळेवाडे धारगळी अनवळखी आरोपींनी डबल मर्डर केल्ल्यान थंयचो वाठार शॉकात जालो. रेजिनाल्ड गुदिनो आनी ताची घरकान्न जेसी गुदिनो हे सुमार 70 वर्सांचे जोडपे. त्यांच्या घरांत घुसून मध्यान राती कोणी तरी तांचो खून केलो. जाण्टेल्यांचेर कोयत्यान हल्लो करून खुनी थंयच्यान पळलो. दूधकार अशोक आरोंदेकार बिरेस्तारा सकाळीं थंय पावलो. ताणें गुदिनोच्या 2 कामगारांक खुनाची म्हायती दिली. कामगार गुदिनोच्या घरा लागसार आशिल्ल्या दुधाच्या फार्मान काम करतात. घडणुकेची म्हायती मेळटकच कामगारांनी घरांत वचून पळयलें. पुराय घरांत रगत पडिल्लें आनी रेजिनाल्ड आनी जेसीची कूड रक्तात पडिल्ली. तांणी रोखडेच पुलिसांक कळयलें. We got the information around 9:30 in the morning that there was a murder in this Veerwado, Dargal, one farmhouse. And when the police reached, they found that one Mr. Reginaldo Coutinho and his wife J.C. Coutinho, they were found murdered. Actually, they were attacked on their head, and the house was ransacked. Both are above 70 years old. And we are just investigating the matter. रेजिनाल्ड गुदिनो मूळ बस्तोड्याचो. तो आनी ताची घरकान्न 25 वर्सां जालीं धारगळे रावताली. तांचो पूत भायर आसता. घरांत फक्त दोगांच रावताली. तांचे इतले हाल करून कोणें आनी कित्याक खून केलो तें मात कळिल्लें ना. पुलीस खुनाचो तपास करतात. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. चवथी उपरांत कॅबिनेट बदल जातलो. दीपक ढवळीकार आनी अलिना साल्ढानाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाचेर सध्या भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां एकमत जाला. तेच बरोबर सुदीन ढवळीकाराची पीडब्ल्यूडी आनी येरादारी ही दोनूय म्हत्वाची खाती काडून ताचे कडेन फक्त न्हय येरादारी खातें दवरपाची तयारी मुख्यमंत्र्यान दवरल्या. मगो आनी भाजपा युती ह्या बदला उपरांत टिकप कठीण. चवथी उपरांत कॅबिनेट बदल जातलो हें निश्चित. मात हे बदल करतना एका फारान कितलीशीच शेवणी मारपाचो मुख्यमंत्र्याचो बेत आसा. सध्या विचार चल्ला तो असो: दीपक ढवळीकार आनी अलिना साल्ढानाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप, अनंत शेट आनी दक्षिणेंतल्या एका अल्पसंख्यांक आमदाराक मंत्री करप, सुदीन ढवळीकाराचे पीडब्ल्यूडी आनी येरादारी खातीं काडून घेवप, सुदिना कडेन फक्त न्हय येरादारी खातें दवरून ताका लजेक घालप, कॅबिनेटांतले तिसरे रिते सुवातेर राजेंद्र आर्लेकाराक घेवप, सभापती म्हूण विष्णू वाघ आनी उपसभापती म्हूण राजन नायकाक नेमप. ह्या बदलांक लागून कितलीशीच म्हत्वाची खातीं दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन येतात. सध्या असो बेत आसा: कोणाची खातीं कोणाक. सुदिनाचे पीडब्ल्यूडी खातें राजेंद्र आर्लेकारा कडेन, अलिनाचे रान आनी पर्यावरण खातें अनंत शेटाक, येरादारी खातें दक्षिणेंतल्या त्या अल्पसंख्यांक मंत्र्याक. हे जावचें न्हय म्हूण सुदीन ढवळीकार आनी दीपक ढवळीकारान लॉबिंग सुरू केला. दिल्ली सावन गोंया मेरेन तांणी आपले कॉन्टॅक्ट वापरपाक सुरवात केल्या. भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांचो हो बेत कितलो यशस्वी जातलो हे गणपतीच्या विसर्जना उपरांतच कळटलें. मात मगो भाजपा युतीचे धड ना हें मात निश्चित. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.